IITच्या आड कोडार वाठारांतल्या थळाव्यांची आयतारा बसका जाली। हे बसकेक थळाव्यांनी खासा ग्रामसभेची मागणी केला। तशेंच कम्युनिदादीक संबंधित अधिकाऱ्यां सयत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक निवेदन दितलो असोय निर्णय घेतला। जाल्यार येता ते बिरेस्तारा वा शुक्रारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन ह्या विशयाचेर सखोल चर्चा करतले अशें थळाव्यांनी सांगले। मजगतीं शिरोडेचो आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकराक थळाव्यांचो प्रश्न सुटावो करपाक वेळ ना खंय। तशेंच मंत्री शिरोडकर हांणी 20 ते 25 वर्सां शिरोडेच्या कितल्या लोकांची खाजगी आनी सरकारी कामां केला हाची जाप दिवची म्हूण थळावे मागणी करपाक लागला। आज आमचे मिटिंगेक डिस्कशन जालें की बाबा CMA कडेन आमी अपॉइंटमेंट मागला बिरेस्तार शुक्राराक, तो आमकां तो दितलो। आनी मिटिंगेक डिस्कशन जालें की सगळे ओपोजिशन कोण आसा तांकां आमी लेटरां बी फावयतले। तशेंच हांव एक मिटिंगेक आमकां सांगूंक सोदता की आमकां सगळ्या पार्टींनी सपोर्ट केल्लो आसा की आमी तुमच्या बरोबर आसा। तशेंच CMAकूय म्हणटा की CMAनो एक आमकां एक स्टेटमेंट दिवचो की आमी तुमच्या ग्रामस्था बरोबर रावता आनी तुमकां गांवांक जर IIT नाका जाल्यार आपुणूय तुमकां सहभाग करता की IIT जावंक हे करता स्क्रॅप करता म्हणून। तशेंच हांव सुभाष शिरोडकराक एक विचारूंक सोदता। सुभाष शिरोडकरान पयरच्या स्टेटमेंटान सांगला की कोडार गांवान आपणें सजेस्ट केला म्हणून। आज पर्यंत सुभाष शिरोडकरान कोडार गांवान कितले जॉब दिला हे पयलीं सुभाष शिरोडकरान सांगचें। एक प्रायवेट तरी जॉब शिरोडकरान जर हे 20 वर्सांक दिला जाल्यार सुभाष शिरोडकरान हे स्टेटमेंट पयलीं म्हाज्या लक्षांत घेवन सांगचें। सगळे 110 जावं कितले सायनी घेतले आमी पळय ते सगळे गांवचे लोक मेळोन एक ऑब्जेक्शन आसतलें की हे सगळे पॉयंट घालून कितें कितें आमकां माल पडटा आनी कितें कितें वायट जातलें हे सगळे पॉयंट जे आमी डिस्कस केले ह्यान पयलीं ते सगळे तेजेर बरयल्ले आसा आनी ते गांवच्या वतीन पूर्ण गांवच्या वतीन ते दिवपाक येतले। एक जालें। दुसरें ऑब्जेक्शन आमचें वयतलें कल्टिवेटर, थंय लागवड करपी लोक आसा, थंय लागवड करपी लोक आसा जवळ जवळ 46 लोक थंय लागल्या टॅनंट म्हणून लागल्या म्हणजे ते मागीर फुडें केस वचून ती जावना। 46 लोक सादारण 95 टॅनंट म्हणून लागलेले आसा, पूण मागीर कोमुंदाद वयल्या कोर्टान गेली, मागीर थोड्यांनी ते कंटिन्यू करूं ना, पूण एक 6 लोकांनी ते कंटिन्यू केला आनी आजुनूय ती केस मामलेदार ऑफिसान आसा। तर अशे कल्टिवेटर जेणी कोण लागवड केल्या ते 46 लोक प्लस भायर तेज्या नंतर थोड्यांनी लागवड केल्या, 95 नंतर थोड्यांनी सुरू केल्या, ते सुद्दां आमी हें घेतलां, सायनी घेतल्या तेंच्यो, तेजें एक ऑब्जेक्शन वयतलें। आतां हांवें थोड्यांक सांगलां की तुमी इंडिविज्युअल कल्टिवेटर जे आसा थोडे इंडिविज्युअल आपापली जरी हें दितात तुमी ऑब्जेक्शनां सेपरेट जाल्यार सुद्दां बरें, म्हणजे एक आमी कंबायन कल्टिवेटराचें ऑब्जेक्शन दितलें। हें दुसरें जालें। तिसरें आसा तें आमचें शेअर होल्डर। आमी थोडे शेअर होल्डर आसा, तुमी जाणा शेअर होल्डरांक एक्चुली विश्वासान घेवपाचो आसता, असलें डिसिजन घेतला कोमुंदाजी, पूण तें तेणी घेवना। तर शेअर होल्डराचें एक सेपरेट एप्लिकेशन आमकां हेका वयतलें, कोमुंदाद ऑफ कोडा एडमिनिस्ट्रेटर। जसो विश्वजीत राणेन मेळावले केल्लो की लोकांक जर IIT नाका जाल्यार ती आपल्याकूय नाका, हो जर एक स्टेटमेंट जर सुभाष शिरोडकर करता जाल्यार आमी 50% आमी जिखता अशें म्हाका तरी दिसता। कारण मुख्यमंत्र्या कडेन जो पळय स्टेटमेंट वयता किंवा मुख्यमंत्र्या कडेन जी म्हायती पळय वयता पळय न्हू ती चुकीची आसा काय बरोबर आसा हें कोमुंदादीन जो जेणे कोणें रिकॉर्ड दिला ताका ती तांकां खबर आसतली। सो म्हाका दिसता की तुमी हेजेर विचार करचो आनी CMA कडेन तुमी 4 जाण वयचे परस CMAक तुमी आपयचो, हांगा आपयचो किंवा आनी खंय आपयचो, कोणें आपयचो, जेणे करून सगळे ग्रामस्थांक हें कळपा जाय की एक्झॅक्ट कितें आसा तें। तुमी 4 जाण थंय वयतले, तुमकां तो 4 जाणांक कितें सांगतलो आनी तुमी कितें आयकोन येतले तें तुमी आमकां परत सांगतले, हें बरोबर न्हू। आमी सुभाष शिरोडकरा कडेन वचून अपॉइंटमेंट घेवप, सुभाष शिरोडकर 35-40 वर्सां जाली तो निवडून येता, सो ताका 5-10 मिनटां 15 एक अर्द वर आमचे येदो मोठो विरोध कसा थंय ताका येवपाक टायम ना काय कितें, हो तुमी ताका प्रश्न करपाक जाय आशिल्लो। दुसरें तुमी म्हणलें ग्रामसभेचें, भाऊ फाटल्या तुमी जेन्ना आमी हांगा मेळयले तेन्ना तुमी सांगलेलें होच विशय की ग्रामसभा घेवपाक जाय म्हणून, पूण तुमी तेन्ना आमी सायनी तुमी घेतलेल्यो, तुमी म्हटलेलें की पयलीं भिडवोक दिवपाक जाय, परत पंचायती दिवपाक जाय, आनी तोच विशय तुमी आयज परत म्हणला। 8 दिसांनी परत तुमी तोच विशय म्हणटा, खंय तरी आमी फाटीं उरता, कारण हो अशें आसा प्रोसेस की फास्ट जावपाक जाय। गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी। लोकां विश्वासान न घेता
जो प्रोजेक्ट तुमच्या माथ्यार लादले आसा तितून माजी मंत्री म्हणून आनी एक जागृत नागरीक म्हणून हांव सदांच ह्या गांवच्या लोकां बरोबर आसतलो. जे ते कितें काम करता तांकां हांव फूल सपोर्ट करतलो. गरजेचे आसा IIT लोकांक काय लोकांची शेतां प्रायोरिटी आसा? 200 लोक रावतात, 47 घरां आसा. तेणे मोठ्या प्रमाणात हांगा माडयो माड काजू हेंचे उत्पन्न सुरू केल्लें आसा आनी तेच तेंचे उपजिविकेचें साधन जावन आसा. म्हणटकीर अशे परिस्थितीन जर हें बंद जालें जाल्यार तेंच्या जगण्याचेर गदा येतली. म्हणून सरकारान हेजेर विचार करपाक जाय. आतां IIT कोडार गांवांत कोणें हाडली कशी हाडली तेजें हांव उलयना, तें सगळ्या गांवकारांक खबर आसा. पूण ST समाज जो आसा तेजेर हांव भरपूर तेंचेर मोग केला. म्हण तांकां कितें जाय ह्या गांवांत जो 5.5 कोटी काम केलें आमी उदरगती खातीर. आनी आतां तर आमी कांय दिसना. ज्ञानेश्वर म्हणटालो म्हाजे उपरांत तें आनी कांय जालें ना म्हण हांगा. म्हणटकीर अशे परिस्थितीन हे लोकांक अशे ग्रांटेड लोक धरची न्ही, कारण तांकांय भावना आसा, तांकांय दुख्ख आसा. हे सगळ्यो गजाली पळय आसा त्यो तांकां आमी बरे भशेन हांगा रावपाक दिवंक जाय. ST समाजाक जे हो खेळ आसा, ST समाजाक कडेन पळोवपाचो सरकारचो दृश्टीकोन आसा तो बरो. काणकोणच्यान तेणी धांवडायली, सांग्या वयल्यान धांवडायली, जे कडेन गेल्यात थंय ते तांकां कोणें हें दिवना, आसर दिवना. हांगाच कोसंबजेळी कित्याक? कारण हेंकां वाली कोण ना, हेंकां वाली आमी आसात, गांवचे लोक आसात, बरे जबाबदार लोक आसात. आनी आमी सदांच कितले त्रास पडले कोता येता आमी हे लोकां फाटल्यान पयलीं रावल्लो तसो आतांय रावतलो. IIT म्हणल्यार कितें गांव म्हणून तांकां बाबा कांय खबर ना, फक्त तेंची जमीन वतले हें तांकां खबर आसा. आनी ह्या अति दुर्गम भागांतल्यान तुमी IITचो प्रस्ताव हाडला तो ह्या लोकांक कितें फायदेशीर आसा? कांय मेळचना तांकां. त्यापेक्षा ते उत्पन्नाचेर तेंचो जिणे जें आसा, संवसार जो आसा तो मुखार व्हरनी तांकां. सरकारान हेजो विचार करून दिवं. आनी म्हणून परत ताका सांगता, हे लोकां बरोबर पयलीं आशिल्लो 2007 सावन आतांय आसा आनी मुखारय रावतलो. तेदा कदाचित मुख्यमंत्र्यान उलोवपाक जाय जाल्यार तें काम हांव करतलो. हेंचे सगळे डिटेल घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन बसतलो, ताका सांगतलो प्रोजेक्ट हांगा कित्याक नाका. एकूय पंचांनी हेका लोकांचे बरोबर रावपाचो निर्णय घेतलेलो ना. सो पयलो पंच तुमी आसात, कशें दिसता तुमकां? कशें आसा, एक्चुली खंयचोय प्रोजेक्ट जेन्ना येता गांवांत तो तेजो इंटिमेशन खरें म्हणल्यार पयले पंचायतीक दिवप आसता. पूण अजून पर्यंत आमचे पंचायतीन कांय ताजो हें पावलो ना. ताका लागून बाकीचे पंच येयले ना आसत. पूण जेन्ना म्हाका ही गोश्ट कळ्ळी तेन्ना हांवें ठरयलें की बाबा आमच्या हितून IIT येता, जर IIT येता जाल्यार तेजो आमकां यूज जर जातलो जाल्यार ती कशी आसपाक जाय, सडो बिडो आसता अशा जाग्यार जावपाक जाय. हे एग्रीकल्चर आसा, सगळे हांगा एग्रीकल्चरिस्ट आसा, अशा जाग्याचेर जर IIT येयली आनी जाल्यार ह्या लोकांनी कितें करचें ताचे खातीर हो जर गव्हर्मेंटाक जर गोंयांत हाडपाक जाय अशे कितलेशेच गव्हर्मेंटा कडेन प्रॉपर्टी आसा जे बेरर आसा, जे सगळे तळपां आसा, अशा जाग्यार हाडपाक जाता न्ही. अशा लोकांचेर त्रास करून ते हाडपाची गरज ना. म्हणून म्हाका दिसता की ताका लागून आनी अजून पंचायती येयल्यो ना म्हणून बाकीचे येयले नासतले. पण म्हाजें एक मत ठाम आसा की हांव कायम हे लोकां वांगडा रावतलें, कित्याक आमच्या कोडार आमचोच गांव आनी आमच्या गांवानूच जर आमकां बाकीच्या लोकां वांगडा आमी रावले ना जाल्यार आमी आमचो कितें करता, मागीर लोकप्रतिनिधी म्हणून आमी कित्याक रावपाक जाय अशें म्हाजें म्हणटा.